दोडामार्ग ग्रीन एनी प्लॉट तसेच फार्म लँडचा भव्य प्रकल्प। हा प्रकल्प मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून अवघ्या 35 मिनिटांच्या अंतरावर। प्लॉट साठी गुंतवणूक अवघ्या 15 लाखांपासून। अधिक माहिती आणि बुकिंग साठी संपर्क विनायक 93590 10657 दोडामार्ग ग्रीन। नमस्कार, गोवा टुनाइट स्मिता येळकाराचो येवकार। सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। AIFFक सस्पेंड निर्णयांनी तिसऱ्या पक्षाचो अति हस्तक्षेपाचो AIFFचेर फिफाचो ठपको। ऑक्टोबरांतली अंडर 17 बायला फुटबॉल सर्त हुमकळी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात। दर वर्सा प्रमाण अंदूय पणजे महापालिकेचे अष्टमेचे फरयेक काण। स्टॉलांची खिजिला 400 फॉर्मांतली वांटणी करतना 300 गायब। फेरीवाले तिडकले, निमाणे लाठीमार। फोण्यापुट्टी स्वतंत्रताय दिसा भारताच्या तिरंगा वयर पाकिस्तानी कसो दिसपी झेंडो हुबोवपी गयाबुद्दीन अलीक जामिनार सोडलो। राष्ट्रप्रेमीच्या कागाळी उपरांत पुलीस एक्शन, क्रांती मैदानार निषेध। मडगांव कोकण रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या मेंटेनन्साच्या कामात भ्रष्टाचार जाला आसत जाल्यार कारवाय जातली। काम जाल्या शिवाय PWD बिलां पास करूंकच शकना, मंत्र्याची जाप। सिद्धी नायकाच्या दुबावीत मरणाची केस क्लोजराच्या मार्गार। चौकशेत कसलेच ठोस पुरावे मेळूना। क्रायम ब्रांचीचो कोर्टामुखार क्लोजर रिपोर्टाची तयारी। एक्टिव्हिस्टांच्या तशेच राजकीय आरोप तर्कांक विराम। रामनगर अनमोड रस्तो गेलो, गाडयांक डेड ट्रॅप। राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जबाबदार। 8 दिसां भितर रिपेर करिना जाल्यार थळाव्यांची गोंय बेळगांव हायवे आडावपाची शिटकावणी। चिखले 14 म्हयन्यांच्या चलयेचे खुनाचे चौकशी सुरू। खुनी आवय IPHBत ऍडमिट। पुलिसांनी घेतले आवय बापाचे स्टेटमेंट। फामील म्हणटा आवय आशिल्ली डिप्रेशनांत। आणि जम्मू काश्मीराच्या अनंतनागात ITBPच्या बसीक अपघात। 37 ITBP सुरक्षा कर्मचारी, दोगा पुलिसांक व्हरपी ही बस पडली न्हंयत। 7 जवान गेले जखमी इस्पितळांत। खबरो विस्तारान। फिफान AIFFक सस्पेंड केल्या। निर्णय एकमतान जालो। AIFFच्या निर्णयांनी तिसऱ्या पार्टीचो अति हस्तक्षेप नजरेक आयिल्ल्यान हो निर्णय घेतला म्हणून कळटा। ह्या प्रकरणाक लागून फिफाच्या नेमांचो खर भंग जाता। सस्पेन्शनाक लागून आता भारतात ऑक्टोबरांत जावपा आशिल्ली अंडर 17 बायला फुटबॉल सर्त जावची ना। प्रकरण सुप्रीम कोर्टात। म्हाका कळना, I can't understand why All India Football Federation has not completed the elections as per FIFA norms, and this issue was going on so far, and today a consequences that we are facing today has brought a big setback for the country. We may not be so great in football, but the love and hearts of the people are really demoralized today. Hearing this said, India has been banned. The World Cup under 17 will not be available in India this year, and I still hope that the new committee goes ahead with the elections as fast as possible, put the board in order. It's so guys, टीमें जो थोड़े चैंपियंस लीग खेली और AFC कप खेला तो should be banned. I don't think they'll be able to participate in any of the tournaments of the AFC. We may see them playing in India itself. I was totally in shock, and I was very sad to hear this. This should not happen in India. India was developing now in all football perspective, and hearing this, I was very sad to. It was very sad to hear this that FIFA has banned this. This was total disaster, and this will be catastrophe all over India. And secondly, the World Cup under 17 women was supposed to happen in India. That is not happening, and that is total loss for an Indian football perspective. The worst thing that could happen to India
because we are, to host the Under-17 Women's World Cup. Yep. And it's about all stakeholders, and getting a ban is the most detrimental thing. You can see that it is a ban until we have elections. Okay. And I think the Supreme Court was working on the same because the elections are in process. Just that they don't want to give the voting rights to the eminent players, and I believe it was agreed that they will not. So there are a lot of things. I am still hopeful that if we can resolve things, the ban can be lifted. Indian football is reaching greater heights right now, so we don't need a ban. Yeah. So I'm keeping my fingers crossed and hoping that they can resolve things and lift the ban ASAP. दरवर्साप्रमाण अंदूय पणजे महापालिकेचे अष्टमीची फेरयेक काण स्टॉलांची तिजिला मंगळारा दनपारा स्टॉलांच्या फॉर्माची वांटणी करपाची आशिल्ल्यान फेरीवाले सकाळ सावन सीसीपी कडेन लायनीक राविल्ले 400 स्टॉल्स मात लायनीक आशिल्ल्या 50 जाणांक फॉर्म मेळिल्ल्यान उरिल्ले तिडकले 300 फॉर्म खंय गेले काय म्हणून बोवाळ निमाणे पुलिशेन लाठीमार करून फेरीवाल्यांक धांवन आयले. पणजे सीसीपीच्या अष्टमीच्या स्टॉलांची दर वर्सा किजिला चालूच. हेवूय वर्सा स्टॉलांचे फॉर्म भायल्या भायर लोकांक वाटले म्हण लायनीक राविल्ले फेरीवाले तिडकले. एकूण स्टॉल 400-450 मात फॉर्म दिवंक सुरवात केली तेन्ना 300 नंबरावेल्यान सुरू आनी 50 लोक जाता म्हणसर फॉर्म सोंपले म्हूण सांगले. वेल्यान लोक बोवाळ घालता म्हूण पुलिशेक आपोवन लाठीमार. ढाई बजे मिलेगा, 4 बजे मिलेगा और आप बोल रहे घर पे जाओ साहब. सीसीपीचो काउन्सिलर बेंटो आणि उपमहापौर संजीव नायकान आपली गणिता सांगली. कितें करता 3-4 स्पेसी एक करता आनी तेंचे ते सोफा सेट बा जावंक जाय न्हू ते तेंका धाकटे स्पेसी पावना. सो आतां तेंकां गेले 200 स्पेसी मागीर आनी कांय जागो तितलोच करता आमी न्हू एवरी इयर आनी करना. सो तेंकां गेली आनी आमचे कोण पळय आतां आदी कितें जातालें फकत भायलेच येवन करताले. आतां कितें जाता आमचे गांवचे लोक येता तेंकां आमकां दी म्हणून. सो ते आमचे कॉर्पोरेटर येता आमचे ते हितूनले कॉन्स्टिट्युएन्सींतले येता भायले येता पूण आमचो लोक आतां दिवचे पडटा आमी. तेका लागून आतां हे पळय सकल आहा ते सगलो भायलो लोक तेंकां आमी दिलें कितली जाता तितली दिलें आनी खंयचे हाडटले. मोर देन 150 भायल्या लोकांक दिलें आनी उरलेले आमच्या लोकांक दिलें. तशें डे टू डे वाडत आसता पण आमकां ते लिमिटेड आसा न्ही. जितली स्पेस आहा तीच दिता. 450 इज द मॅक्सिमम. ऑल ओव्हर बेंगेम दिवंक शकना न्हू आमी फेरी. सो जाता इतले आमी एडजस्ट करून दिल्या. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. फोंड्या कुट्टी स्वतंत्रताय दिसा भारताच्या तिरंगा वयर पाकिस्तानी कसो दिसपी झेंडो हुबोवपी कयाबुद्दीन अलीक जामिनार सोडलो. कुट्टी एका मुस्लिमाच्या घराचेर भारताच्या तिरंगा वयर पाकिस्तानी झेंडो हुबयलो म्हूण बोवाळ. लोकांच्या कागाळी उपरांत फोंडेच्या पुलिसांनी अलीक राष्ट्रध्वजाचो अपमान केलो म्हूण धरलो. उपरांत जामिनार सोडलो. झेंडो खंय पाकिस्तानी न्ही. राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी क्रांती मैदानार निशेध केलो. फोंड्या कुर्टीची ही लोकवस्ती तातल्यात एकाच्या घराचेर पाकिस्तानाचो कसो दिसपी झेंडो भारताच्या तिरंग्या वयर तो उबोवन राष्ट्रध्वजाचो अपमान केला म्हूण बोवाळ जावन कागाळ जाली. राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी बोवाळ घालून इशू केलो. त्या उपरांत 43 वर्साच्या कयाबुद्दीन अलीक अटक केलो आनी फ्लॅग पाकिस्तानी न्ही म्हूण जामिनार सोडलो. राष्ट्रप्रेमी नागरिकांनी घडणुकेचो निशेध केला. एकतर सुवातेर पाकिस्तानाचो कसो दिसपी झेंडो उबयला वेल्यान भारताच्या तिरंग्या वयर. हे जे हांगासर झिंगडीमळ कुर्टी हांगासर जे जाल्ले आसा कयामुद्दीन अली ह्या मनशान जे फ्लॅग लायला
त्याच जाग्याचेर तो ओनर जो आसा तो मुनाफ म्हणून आणि तेजेच घरा कडेन लास्ट इयर सुद्धा अशेंच हे एक इश्यू जाल्लो आणि त्या इश्यूक आमच्यांनी चड वाडो नाशिल्लो थंयच्या थंय तो इश्यू सॉल्व जाल्लो आणि ते झंडे काडून दवरलेले. सो इट वॉज अ मिस्टेक म्हणून आमी एक फावटी चिंतूंक शकता की लास्ट इयर मिस्टेक केल्या, पूण ह्या फावटी सुद्धा तेणी परत त्याच जाग्याचेर परत सेम इश्यू म्हणजे दिस इज टू इन्स्टिगेट पीपल. एक पर्पजली हेंच्यांनी इन्स्टिगेट करपा खातीर की लोक कितें करतले आमचे काय करू शकना असले इन्स्टिगेशन दाखयता. सर हांव पुलीस यंत्रणा कडेन आनी एक मागणी करता की थंयसर जिंगडी मळान जे आसा ते खरेंच इंडियेचे काय ते सुद्धा बांगलादेश आणि पाकिस्तानी रोहिंग्या मुसलमान ते थंयसर पावल्या आणि थंयसर पाकिस्तानाचे झंडे लायता काय म्हणून जाल्यार तेजो पूर्णपणे क्रायम ब्रांचान आणि सीबीआयन हेजेर इन्क्वायरी करची. तो जो मनीस आशिल्लो जे खयामुद्दीन अली म्हणून वेदर ही इज रियल इंडियन ऑर ही इज हॅव्हिंग अ फेक आयडी कितें आसा तेजेर चौकशी करची. मागणी आमची अशी आसा की ह्याचे अलीचेर राष्ट्रद्रोहाचो खटलो जो आसा तो घालपाक जाय अशें आमकां दिसता. देशद्रोही आसा हो, त्यामुळे अशा प्रकारचो खटलो जो आसा तो ते घालपाक जाय शकता. खरें तर हाचेर देशद्रोहाचो खटलो दाखल जावन तो भितर आसपाक जाय आसलो. असो व्यक्ती जर भायर उरलो जाल्यार आमकां दिसता की अनेक ठिकाणी अशेच 4 लोक करतले आनीक 4 लोक अशे झेंडे लायतले, भितर गेलो भायर सरलो, भितर गेलो भायर सरलो अशें जर जातले जाल्यार ह्या राष्ट्रध्वजाच्या संदर्भात सन्मानाचे संदर्भात पोलीस यंत्रणा आणि सरकाराची कितें भूमिका आसा हे प्रश्न सर्वसामान्य प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात निर्माण जातले अशें आमकां ह्या घटनेंतल्यान दिसता. हाचो लिंक बाकी खंयच्या संघटनांचे आसा. गोव्यान कितें अनेक संघटना आज कार्यरत जाल्या जशे PFI सारख्यो संघटना आसा तांचेची संबंध आसा काय कितें हाची सगळी चौकशी जावची. कारण काही गोष्टींतल्यान अशें दिसता की जे भितरल्यो भावना आसा पाकिस्तान दार्जिनी जे विचार आसा ताचे प्रकटीकरण एका ह्या घटनेंतल्यान जाला अशें संपूर्ण राष्ट्रप्रेमी हांगासल्या नागरिकांच्या मनान हे 100% खात्री आसा. हाच्या खातीर सगळे म्हणजे दोनूय पॉलिटिकल पार्टींचे राजकारणी जे आसात तांच्यांनी वोट बँका खातीर वो धंदो चलयला. हाचेच पडसाद जे आसात ते कियामुद्दीन अली असल्या प्रकारांनी आमकां सगळ्याक दिसून येता. PFI ही जी देशद्रोही संघटना हांगा दुर्दैवान कार्यरत आसा जाच्या अगेन्स्ट केंद्र सरकाराचे सुद्धा अनेक राज्यांनी तांचेर बंदी घालपाचें ठरयलां आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हांगा स्टेटमेंट केला की बंदी घालपा खातीर आपूण पंतप्रधान जे आसात देशाचे तांचे कडेन मागणी करतलो म्हणून. पण हो फक्त स्टेटमेंट काय कितें अशा प्रकारचें चित्र आतां दिसूंक लागलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वर्सा फाटले सिद्धी नायकाच्या कथीत खून प्रकरण क्लोजराच्या मार्गार तो खून म्हणपा सारखे कसलेच ठोस पुरावे मेळूं नाशिल्ल्यान क्रायम ब्रांचीन केस बंद करपाचो रिपोर्ट तयार केला. रिपोर्ट कोर्टामुखार दवरतले. 12 ऑगस्ट 2021 सिद्धीची बॉडी कळंगूट दर्यादेगेर मेळिल्ली. पुलिसांनी अनैसर्गिक मरणाची केस केल्ली. गोंयभर बोवाळ, चर्चा, मोर्चा, रॅली, राजकीय आरोपांनी प्रकरण तापल्या उपरांत काडून क्रायम ब्रांचीक दिल्लें. चिखले 14 महिन्याच्या चली भुरग्याच्या खुनाच्या केशीत वास्को पुलिसांनी चौकशी सुरू केल्या. दुवेचो खून करपी आवय निमिषा वाल्सन सध्या बांबोळे IPHBत ऍडमिट आसा. तिचो आनी घोवाचो स्टेटमेंट पुलिसांनी घेतला. निमिषाचो घोव आनी फामील सांगता ते प्रमाण ती खंय डिप्रेशनांत आशिल्ली. 6 ऑगस्टाक चलयेक मारले उपरांत तिणें जीव दिवपाचो यत्न केल्लो. जम्मू काश्मीराच्या अनंतनागात ITBPचे बसीक अपघात. 37 ITBP सुरक्षा कर्मचारी आणि जम्मू काश्मीराच्या 2 पुलिसांक व्हरपी ही बस वाटेर न्हंयत पडली. कितलेशाच जाणांक मरण आयिल्ल्याचो भंय उक्तायतात. सोद आनी बचाव मोहीम सुरू जाल्या. बस चंदनवाडी सावन पहलगाम वताली. 7 जवान सोंपिल्ल्यांची खबर आसा. जखमीक इस्पितळांत व्हेल्यात. घेवया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. For supreme satisfaction in your life and moments of peace, presented Dodamar Green, just 35 minutes from Mopa International Airport. Contact today for your space of real peace. Plot size 250 to 300 square meters. Investment for plot from just 15 lakhs. Location North Dodamarg, Maharashtra. Contact for more information and booking. Vinayak 93590 10657. वास्कोच्या आमदारान 4 लेन पोर्ट कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पाचे जॉईंट इन्स्पेक्शन केलें.
एमपीटीत वचूंक 4 लेन फ्लायओव्हर बांदला ताचो दुसरो फाटो नेमको खंय करप ताचे सुवातेर वचून टिमीन अदमास घेतलो. इन्स्पेक्शनाक हायवे अधिकारी, पुलीस, बाजारकार, उद्देग वेवसायिका कडेन उलयले. सगळ्याचे इनपूट घेवन विशय आता मुख्यमंत्र्याकडेन वतलो. I must thank Taji for inviting us over and taking our opinion also. This is like a development by consent, so he's taking all the people into confidence, which is to be appreciated. We have, on my personal capacity, I have already expressed my concerns, and I've given some alternative suggestions as to how. We are not against the exit from Moscow City. Only the question is regarding the alignment. So we have given some alternatives also, which we will discuss in course of time. So all the suggestions will be putting together, and as Dajibab has already said, आम्ही सगळे बसून जर कितें ते एक solution काडटले. So we have to consider other various factors which are affecting this proposal also, and accordingly we will take a decision. In their office we had gone and सगळे आम्ही on paper पळयल्ले. So today we told them that you all show us practically on field how much length कितें मेळटा. आज device P आयिल्लो. So we have involved everybody. We have seen the dimensions. आमकां जाय तशें हांगा dimensions मेळटात. If you go to see, but PI device P of traffic is also little practical that हांगा मातसो traffic block जावं शकता. So we are other options also through TB Punna Chowk Teवटेंतल्यान we are all exploring all options. And त्या खातीर आमी एक joint meeting with CM we will be taking very shortly. Chairman, MPTचो गेमान बिमान सगळ्यांक घेवन we will see what is best for the city. आमकां बेश्टेच जालें पण हांवें पयलेंय सांगलां तुमकां we will not go blindly based on paper this thing. Practicality पळोवपा जाय. मडगांव कोकण रेल्वे ओव्हरब्रिजाच्या मेंटेनन्साच्या कामात भ्रष्टाचार जाला आसत जाल्यार कारवाय जातली. काम पुराय जाल्याशिवाय पीडब्ल्यूडी बिलां पास करूंकच शकना. काब्रालाची शॅडो कावन्सिलाच्या आरोपांक जाप. कामाच्या टेंडरांत तशी एडवान्स पेमेंटाची तरतूद आसा जाल्यारूय खंय पळयता. ओव्हरब्रिजाचे मेंटेनन्स जायना आसतनाच बिलां पास जाल्या म्हणून शॅडो कावन्सिलाचो आरोप. शॅडो कावन्सिल जो आशिल्लो मडगांव त्यांनी एलिगेशन केला की 2 कोटी कितें तरी पेमेंट इज गिवन बिफोर द वर्क इज कमेन्स्ड. आनी प्रेसान म्हाका बायट घेतली आनी हांवें सांगलें की अशें पीडब्ल्यू करूंक शकना कित्याक अनलेस इट इज देयर इन द टेंडर डॉक्युमेंट. सो आज फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग डे हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलें की म्हाका ती फायल पळोवपाक जाय आनी हाव द पेमेंट्स हॅव बीन मेड आनी तेजेर कितें आसा तें हांव पळयतलो. पूण पीडब्ल्यू म्हजो म्हणणें कितें आशिल्लें की nobody can pay money without executing work. It is not possible for them to pay the money without executing the work. And even if it is part of the agreement, then maybe there must be some sort of agreement on copy that you will pay in advance. So I will look into it. And the allegation shadow council Maragon ki kela, looks galun. If it is they are at fault, because this all this happened before me. And अशी गोष्टी सगळ्यो जर हांव अशी बसवून करपाक गेलो जाल्यार म्हाका असो फुडें बसतना. But anyhow, since it is brought to my notice, I will look into it. But I doubt that PW officials can anyhow do these things, doing payment without executing work, unless it is there in the agreement. सांगे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बरी ना. पगार घालूंक फंड ना. ट्रेड लायसन, हाऊस टॅक्स आडकला. पीडब्ल्यूडी, डब्ल्यूआरडी पालिकेची परवानगी नासतना पालिका वाठारात कामां करतात. एका इश्यूचेर पालिकेची बसका तापली. आमदार मंत्री फळदेसाय म्हणटा पालिके कडेन रेव्हेन्यू मॉडेल ना. पालिकेन खंय येणावळीक आदली वसुली आनी टॅक्स रिकव्हरीक सक्रिय जावची पडटली. कावन्सिल हाका रेव्हेन्यू जनरेशन मॉड्यूल ना आनी हे रेव्हेन्यू मॉडेल जावपाक जाय. कारण जी ट्रेड लायसन्सीस आसा किंवा जे आउटस्टँडींग आसा, ड्यूज आसा, अरियर्स पेमेंट आसा, हाचेर चीफ ऑफिसरान नोटीस काडून ही रिकवरी करपाक जाय. कारण सांगे म्युनिसिपालिटीची हालत खूब हें आसा. तांकां पेमेंट सॅलरी घालपाक पेमेंट घालपाक तांचे कडेन पयशे ना. आमी पळयले आसात की हॉल आसा तो रेंटेड करपाचो, खंयचे प्रिमायसीस आसा त्यो कोणाकय दिवपाच्यो, जे शॉपकिपरांची पेंडींग हें आसात, ड्यूज आसात ते बेगोबेग करपाचे. ट्रेड लायसनां इमिडिएटली विदीन 8 days ट्रेड लायसन कोणी एप्लाय मेळपाक जाय. तांकां मिनिमम फॉर्मेलिटीजां भितर ह्यो सगळ्यो गोश्टी करून दिवपाक जाय की पीडब्ल्यूडी किंवा आमचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आपल्याक जाय तेन्ना सांगे म्युनिसिपालिटीच्या जाग्यां भितर मोठ्यो मोठ्यो टँक आनी तांची जागा ऑक्युपाय करता आनी विदावट प्रॉपर प्लॅनिंग. सो सगळे कावन्सिलरांनी ताजेर नाराजी व्यक्त केल्ली आसा आनी सांगलेलें आसा. बिईंग अ मिनिस्टर
आनी ह्या भागाचो आमदार म्हणून की हाचेर कितें तरी उत्तर येवपाक जाय. परत तांची जी थकबाकी आसा ती ते फाटी लागतात. म्हणूनच ज्यो जागा आसात ज्या जाग्यार रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक शकतात ते आमी हे केल्ले आसा. फाटल्यो पयलींच्यो व्हेकल्स आसा, ओल्ड व्हेकल्स, एक इलेक्ट्रीक आशिल्ली आनी दुसरी आनी एक आसा ती आमी कंडेम करपाची. तशेंच आमचे आनी पॉयंट्स डिस्कस जाल्ले ते रेव्हेन्यू जनरेट करपा लागून. सो सगळ्यांक हांव इतलेंच म्हणटा की तुमी वेळोवेळ रेंट भरचे सो दॅट आमचे म्युन्सिपालिटीक रेव्हेन्यू जनरेट जातलो. आनी तशेंच ट्रेड लायसन्स सगळ्यांनी रेगुलर भरपाचें. आनी तशेंच आमी जी आमची हावजीस आसा 2012 ते 2018 जी कितें इलिगल आसा ती आमी रेगुलरायज करतली. जे कोवीड टायमाचे पयलीं कितें आसा तो तुमी हावस टॅक्स फूल एंटायर भरचो पडटलो, जो कितें आउटस्टँडींग आसा तो. आनी जो कोवीड पिरियड आशिल्लो त्या पिरियडाचो हावस टॅक्स तुमकां 50% कन्सेशन जातलो. आनी ताच्या नंतरचो कितें पिरियड आसा तो तुमकां परत रेगुलर जो आसा तो भरचो पडटलो. गोंय बेळगांव महामार्गा वयलो अनमोड ते रामनगर मेरेनचो रस्तो सापूच गेला. आयिल्ल्या दिसा अपघात जातात म्हूण थळावे तिडकल्यात. रस्त्याच्या दशेक खंय राष्ट्रीय महामार्ग ऑथॉरिटी जबाबदार. तांणी काम अर्द्यार बंद उडयलां. रस्तो 8 दिसां भितर जाग्यार घालिना जाल्यार आंदोलनान हायवे आडावपाची शिटकावणी. कोर्ट का स्टे उठने के बाद यहाँ पे फिर पुणे कंपनी को रीटेंडर हो गया. आज 8 महीना हो गया वो कंपनी को टेंडरों को, लेकिन हुबली की जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, जो डिवीजन के अधिकारी है, अभी तक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे रहे. इसी वजह से वो काम करने को तैयार नहीं है. इसीलिए हम ऐसी स्थिति में आज माननीय प्रधानमंत्री जी, गडकरी जी और बोम्माई जी, ये आपका दायित्व बनता है. ये आखिरी वार्निंग हम आपको पूरे टूरिस्ट और स्थानिक जनता की तरफ से दे रहे हैं. यहाँ के एमपी 4 सालों से सोए हुए हैं. अगर उन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया होता तो ये स्थिति नहीं उद्भव होती. इसी गडकरी जी घोषणा करते हर रोज हम 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहे हैं, लेकिन 45 किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए 4 बरस हो गया. और आप मेला को ये रास्ते का काम पुनर्प्रारंभ नहीं किया तो 8 दिन के बाद अनमोड में हम बहुत बड़ा रास्ता रोको करने जा रहे हैं. गोंयांत पिंक पुलीस फोर्साचो बायलां भुरग्यांक बरो आधार जाता. आतां पिंक रिक्षा सर्विसे वरवीं तांकां सुरक्षीत येरादारीचो अणभव येतलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. पणजे रोटरी क्लबा वरवीं मुख्यमंत्र्यान पिंक रिक्षा लॉन्च केल्यो. मुख्यमंत्र्यान 8 लावार्थ्यांक इलेक्ट्रीक रिक्षा दिल्यो. बायल मनशेक रोजगाराची संद. लावार्थी म्हणटा पिंक रिक्षा स्टँडाची वेवस्था जाय. म्हाका खबर आसा आमी पिंक फोर्स गोंयांत स्टार्ट केलो. बऱ्याच जाणांनी तेजेर इनिशियली टिका केली, हे नव्यान कितें हाडला काय म्हणून, आनी हे कितें करतले काय म्हणून. बट दॅट कन्सेप्ट इज एक्सेप्टेड बाय द टुरिस्ट ऑल्सो एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल ऑल्सो. खास करून इन द टुरिजम बेल्ट आमी पळयता की वेरियस केसीस विच इज हँडल्ड बाय अवर पिंक फोर्स एंड अवर पुलीस फोर्स, लेडीज पुलीस फोर्स विच इज वेल ट्रेन्ड टू डील विथ द डिफरंट काइंड्स ऑफ केसीस, स्पेशली विथ द वुमन. द सेम वे म्हाका दिसता आमी पिंक ऑटो हो कन्सेप्ट आज म्हणजे रोटरी क्लबात स्टार्ट केला. इनिशियल स्टेजीचेर 10 ते 12 जाणां पिंक ऑटो घेवन आपलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वतः सुरवात करता. तांकां तेको रोटरी क्लबात दिला, एडीसीन ताका सपोर्ट केला. हांव तांचें अभिनंदन करता. सगळ्यांत पयली रोटरी क्लबाचे मेंबर्स जेंच्यांनी इनिशिएटिव्ह घेवन पिंक ऑटो हो कन्सेप्ट गोंयांत हाडलो, तांचे सचिन मेंडसे आनी ताची एंटायर टीम, हाजें हांव खूब खूब अभिनंदन करता. रोटरी क्लब हो सदोदीत कार्यक्रम करत आसा. बरेचशे गेल्या वेळार फ्लड आयले आनी मुख्यमंत्र्यान सांगतकच त्या भागा भितर 70 आसतली साखळी ह्या भागा भितरली सगळी घरां बांदपाची, उजगांव वगैरे, ही सगळी जबाबदारी रोटरीन उचलली. This is one project which was very near and dear to me. I thought I could do it before 30th of June, but never mind. We have done a couple of other projects. We inaugurated so many projects. गोवा
medical college, we have set up about 60 lakhs rupees worth equipments in pediatric department. AFSA, we have refurbished entire cardiac unit. So congratulations for all those who have come forward. आम्ही 21 रिक्षा दिवपाचे ठरयल्या. 60,000 आमकां रोटरी क्लबान दिला आणि 2 lakhs लोन आम्ही EDC मार्फत घेतला आणि वरचो जो डाऊन पेमेंट आसा 50,000 तो आम्ही केला. ऑलरेडी आमच्याकडे आमकां पळोवन जेन्ना हांव रिक्षा चलयताले तेन्ना खुबश्या बायलांनी आमकां आणि इवन चेडवांनी सुद्दां आमकां अप्रोच केले. स्टार्टींग ह्यांचे कसो रिस्पॉन्स आसा ते पळोवन मागीर फुडली जी सेकंड बॅच ती रेडी करता. स्टँड अजून आमकां सांगूंक ना, बट आमी फुडें ट्राय करतात की आमकां दिवचो आणि त्याच बरोबर आमी आनी खूब आमची जी बायलां आतां येतली नवी तांकां सुद्दां कितें आनीक नवीन फॅसिलिटी थ्रू रोटरी क्लब मेळटा जाल्यार आमी ते बी पळयता. मोदी सरकारान फ्लॅग कोड रिलॅक्स केलो आणि देशभर घरादारां गाडयो बिल्डिंगाचेर तिरंगे 3 दिसांचे राष्ट्रव्यापी अभियान जालें. आता तिरंगो भितर दवरपाचो. तिरंगाची घडी घालपाची पद्दत आसता. घडयेंत भितर खंयच्या रंगाचो पट्टो कित्याचेर येवंक जाय आनी घडी पुराय जातना अशोक चक्र घडी पडनासतना भायर अळंग उरूंक जाय. व्हिडिओत ह्या घडयेचे प्रात्यक्षिक. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हर घर तिरंगा ह्या मोहिमेक भारतीय लोकांनी उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिलो. पूण ताच्या मागीर जो आमचो नॅशनल फ्लॅग आसा तो कशा तरेन काडप आनी तो कशा तरेन फोल्ड करून घरान दवरप ह्या डेमो खातीर आमचे वांगडा सर मंगेश आसा गोवा पुलिसाचे. ते आमकां फ्लॅग कसो फोल्ड करप आनी कशा तरेन तो दवरप हाचो डेमो दितले. फ्लॅग काडल्या नंतर सगळ्यात पयलीं फ्लॅग असो सिस्टमॅटीक स्ट्रेट दवरपाक जाय. त्याच्या नंतर जो ग्रीन पोर्शन आसा तो ग्रीन पोर्शन सद्या पयलीं सगळ्यात पयलीं भितरल्यान फोल्ड करप. ओके, भितरल्यान फोल्ड केल्या नंतर त्याच्या नंतर तेजे वयर सॅफ्रन जो ऑरेंज कलर आहा तो फोल्ड करप. सो सगळ्यात वयर व्हायट कलर आसतलो आनी अशोक चक्र आसतलें सेंटराक. त्याच्या नंतर सेंटराक सावन परत फोल्ड करप. अशोक चक्राक फोल्ड येवपाक जायना. ओके, सो 4 बोटां सोडून तो भितरल्यान फोल्ड करप जेणे करून अशोक चक्र वयर दिश्टी पडपाक जाय. तसोच दुसऱ्या सायडीसून तो तसोच फोल्ड मारप आनी तो फ्लॅग जो आसा तो सिस्टमॅटीक हातीन धरपाक जाय. अशोक चक्र म्हणटा ते सदांच सारकी सिस्टमॅटीक वयर आसपाक जाय. आनी तो जो फ्लॅग आसा तो सिस्टमॅटीक घरान व्हरोन आपले स्वच्छ जागेर आपल्या कपाटान किंवा आनीक खंय तरी बरी जागा आसा त्या जाग्यार सिस्टमॅटीक तो वेवस्थीत सांबाळून दवरपाक जाय. दिवचले नार्वेची मसणदेवीची जात्रा गोयची एकूच अशी जात्रा जिका तीत लागना. ही जात्रा दर वर्सा श्रावणाच्या 3ऱ्या मंगळारा जाता. 1908 सावन ह्या जात्रेची प्रथा सुरू जाल्ली. सकाळी 6 वरांचेर सुरू जावन सांजे 6 मेरेन जात्रा सोंपता. सुर्यास्ता उपरांत थंय कोणूच रावना. नार्वेची मसणदेवीची जात्रा. रजिस्टर झाला तेन्नाच्यान ही जात्रा जाता. त्या वेळार ही कशी आता तुजी पळयता परिस्थिती तशी नाशिल्ली. एक खूब कशी आशिल्ली आनी थंयसरूच जात्रा जाताली. आनी ही एकूच जात्रा अशी आसा एका तीत बीत कांय लागना. प्रत्येक 3ऱ्या मंगळारा श्रावणान ही जात्रा जाता. म्हत्व म्हणजे अशें आसा की ही जी मसणदेवी आसा तेजे आपल्याचो एक काजरो म्हणून आसा. ती कोणी बाय गर्भोदर आसतना मरता आळमातीन म्हणटात तिका हांगा हाडून उरतात. म्हणजे जे लोक झाडां पळयते तेन्ना थंय खिळो मारतात आनी तिका तुज्या कानी कडेन दवरना. म्हणजे ती कोणाक लागपाचे बिकपाचे मागीर चान्सीस नासता. दुसरे खुबशे लोक हांगा येतात ते आपल्यागेर भुरगीं लागनात. खबरो इतल्यार सोंपता. फ्रंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.